नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. बेभरवशी पाकिस्ताना कडल्यान शस्त्र संधींचे उल्लंघन, भारताचे इशारे उपरांत बंद. राहुल गांधीची खासा संसद अधिवेशनाची मागणी, ट्रंपाच्या भुमिकेचेर मागली जाप. शिरगांव जाल्ले चेंगराचेंगरी उपरांत देवस्थान समितीक आयली जाग. आतां धोंडांची जातली नोंदणी. देवस्थान समितीन जारी केली नोटीस. धारगळे 2 खांब हांगा 3 4 व्हीलर आनी एका ट्रका मदीं भिरांकूळ अपघात. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. सदोश सिग्नल यंत्रणेक लागून जाता अपघात, थळाव्यांचो आरोप. पणजी स्मार्ट करपा खातीर कोट्यांनी रुपयांचो खर्च, मात भौशीक सुवातीन पिवपाच्या उदकाची गैरसोय. वॉटर कुलरांची पणजेकारांची मागणी. फोंडा मालात गुन्यांवांनी मोठी वाड. अशें आसतनाय फोंडा पुलीस स्टेशनात स्टाफाचो मोठो उणाव. रॉबर्ट वेनूय नादुरुस्त. स्पेशल रिपोर्ट. आनी मोर्जे ग्रामसभेत रशियन बोर्ड गाजले. कारवाय करपाचे सरपंचाचे उतर. खर्चाच्या विशयावयल्यान बाळी ग्रामसभेतूय बोवाळ. ग्रामसभा तहकूब. भारत आनी पाकिस्तानान युद्धबंदीची घोषणा केले उपरांत 3 वरां भितर पाकिस्तानान शस्त्रबंदीचे उल्लंघन केले. शेनवारा रातच्या 8 वरां सावन जम्मू काश्मीरातल्या अखनूर, पुंछ, नौशेरा, श्रीनगर, आरेसपुरा आनी सांबा उधमपूर वाठारांत पाकिस्ताना कडल्यान फारपेट चालू आशिल्ली. कितल्याच सुवातींनी ड्रोन हल्ले करपाचो यत्न केलो, मात भारतीय लश्करान ते सगळे ड्रोन हवेतूच निकामी केले. हे घडणुके उपरांत जम्मू, पंजाब आनी राजस्थानात खबरदारी म्हणून ब्लॅकआउट जारी केला. अमेरिकेन मध्यस्थी केल्या उपरांत शेनवारा सांजेर भारत आनी पाकिस्तानान युद्धबंदीची घोषणा केली. पूण 3 वरां उपरांत पाकिस्तानान भारताचेर परतून ड्रोन हल्ले करपाक सुरवात केली. हे घडणुके उपरांत जम्मू, पंजाब आनी राजस्थानातल्या शिमेवेल्या वाठारांत ब्लॅकआउट लागू केला. पाकिस्तानान शस्त्र संधीचे उल्लंघन केल्ल्यान परतून एकदा तणावाचे वातावरण निर्माण जाला. भारत आनी पाकिस्तानान युद्धबंदीची घोषणा जाल्या उपरांत पाकिस्तानान शस्त्र संधीचे उल्लंघन केले. पाकिस्तानाच्या ह्या कृत्याक भारत उत्तर दिवपाक समर्थ आसा. पाकिस्तानान फुडली पावलां योग्य दिकेन उबारची अशी शिटकावणी परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्रीन दिल्या. कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था. पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है. भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है. ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है. हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे. सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोयची सांस्कृतिक राजधानी आशिल्ल्या फोंडे पुलीस स्टेशनात स्टाफाचो उणाव. फोंडे पुलीस स्टेशनाची रॉबर्ट गाडी फाटले 4-5 म्हयने जाले नादुरुस्त आसा. स्टाफाचो उणाव आशिल्ल्यान सद्याक आशिल्ल्या स्टाफाचेर कामाचो ताण वाडला. फोंडे शाराची व्याप्ती आतां वाडल्या आनी दिसान दीस गुन्यांवूय वाडत चल्ल्यात. अशा परिस्थितीत फोंडे पुलीस स्टेशनात स्टाफाचो आनी अणभवी पुलिसांचो उणाव हो मोठो प्रस्न उप्रासला. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. फोंडे माल हो गोयची सांस्कृतिक राजधानी. फाटले कांय वर्सां सावन फोंडे शाराची व्याप्ती वाडत आसा. जशी जशी व्याप्ती वाडटा तश्यो तश्यो बऱ्यो आनी वायट दोनूय गजालींनी वाड जाता. फाटले कांय वर्सां सावन फोंडे मालात गुन्यांवकारी घडणुकांनी खूब वाड जाल्या. चोरयो, केस्तांवां धरून खुनाच्यो घडणुको सर्रास घडटना दिसतात. अशें आसतना फोंडे म्हालांतल्या पुलीस स्टेशनांनी स्टाफाचो उणाव दिसून येता. खास करून फोंडे पुलीस स्टेशनात स्टाफाचो खूपच उणाव आसा. सद्याक जो अपुरो स्टाफ आसा तोय तसो अणभवी ना. हे सगळ्याक लागून PI, उप अधीक्षकांचेर तशेंच हेर स्टाफाचेर कामाचो ताण वाडला. ते भायर फाटले 4 ते 5 महिने जाले फोंडे पुलीस स्टेशनाची रॉबर्ट वॅन नादुरुस्त जाल्ल्यान तांकां शिरोडा वा उसगांवचे रॉबर्ट वॅनाचेर निंबून रावचें पडटा.
फोंडे पुलीस स्टेशन तशेंच म्हालांतले हेर पुलीस स्टेशनात आशिल्ल्या स्टाफाच्या आंकडेवारीचेर एक नदर मारुया। फोंडे पुलीस स्टेशनात 1 PI, 3 PSI, 5 ASI आनी 8 हेड कॉन्स्टेबल। म्हाड्डोळ पुलीस स्टेशनात 1 PI, 7 PSI, 5 ASI आनी 10 हेड कॉन्स्टेबल। फोंडे ट्रॅफिक पुलीस स्टेशनात 1 PI, 3 PSI, 5 ASI आनी 10 हेड कॉन्स्टेबल। कुळे पुलीस स्टेशनात 1 PI, 6 PSI, 3 ASI आनी 15 हेड कॉन्स्टेबल। फाटले 4-5 महिने फोंडे पुलीस स्टेशनाची रॉबर्ट व्हॅन नादुरुस्त आशिल्ल्यान लोकांच्या सुरक्षेच्या नदरेन ताचो फटको बसता म्हणून हेमंत सामंत उलयले। रॉबर्ट म्हणटात ती 24 तास गस्त घालपी न्ही ती रॉबर्ट, पण कितें जालां फोंडा सिटीची जी रॉबर्ट आसा न्ही ती फाटली 4-5 महिने नादुरुस्त आसा आनी त्या खातीर ती मेंटेनन्सा दवरलेली आसा आनी हाचो लोड खंय येता एक शिरोडा जी रोबोट आसा आनी उजगांव रोबोट आसा न्ही ताजेर थंयसरल्यान ती फोंडे पावता म्हणटा बरो टायम येता आनी त्या खातीर कितें जाता ज्यो टायमार कंप्लेंटी अटेंड करपाच्यो आसतात न्ही त्यो अटेंड जायनात आनी मागीर लोकां कडल्यान आमकां फिडबॅक मेळटा बाबा अशें अशें जाता तशें जाता म्हणून। पण आमी सरकारा कडेन कितें मागतात, फोंडा सिटी म्हणटा ती मोठी गजबजलेली सिटी आनी व्हडली व्हडली खेडीं फोंडा तालुक्यान आसात, त्या खातीर फोंडा जवळ जवळ आतां मेजरच जाल्ली आसा सामकी सिटी, क्रावडेड आनी बाकीचे पॉप्युलेशन किंवा व्हेकल जर पळयत न्ही ट्रान्सपोर्टेशन IDC हें पळयत जाल्यार टायमार थंय गस्त घालप म्हत्वाचें आसा। त्या खातीर आमी कितें मागता सरकारा कडेन जाता तितली बेगीन हो जो विशय आसा न्ही जो रोबोटाचो तो जाता तितली बेगीन क्लियर करचो। एक मागणी की जाता तितली बेगीन सरकारान हें जें आसा न्ही हेजो पाठपुराव करचो आनी मागणी पूर्ण करची। फोंडे पुलीस स्टेशनात स्टाफाचो उणाव आसा ही गजाल मुख्यमंत्र्याच्या कानार घाल्या। येणाऱ्या काळात ती कमतरता पुराय जातली म्हणून फोंडेचे नगरसेवक आनी भाजपा फुडारी विश्वनाथ दळवीन सांगले। नाही, एक्सपिरियन्स जरी PSI ना तरी असल्या कारणान तांचो PI जो आसा तो बरो एफिशियंट आनी बरो एक्सपिरियन्स आहा, DYSP आहा, तांचे कॉपरेशन ते भुरग्यांक मेळटा। आतां कशें आसा सगळ्याच एक्सपिरियन्स सगळे कडेन मेळूंक शकना, पूण जे भुरगे आसा तांकांय ट्रेन जावं जाय, ते केन्ना तरी एक्सपिरियन्स घेतले आनी फोंड्या मातशें ज्युडिक्शन व्हडलें असल्या कारणान तांकां एक बरो एक्सपोजर मेळटा अशें म्हाका दिसता। म्हणून आमी सरकारा कडेन विनंती करता आनी आमी सांगलां म्हणजे मुख्यमंत्री ताजेर बारकायेन लक्ष दिता आनी मुख्यमंत्र्याच्या आतां आमी पळयता फोंड्यान लॉ एंड ऑर्डर इतली सुरळीत चल्लेली आसा, कांयच कसलेच इन्सिडेंट ना। आमचो पुलीस निरीक्षक विजयनाथ कवळेकर बरो केन्नाय 24 वरां तो सदांच पुलीस स्टेशनार अवेलेबल आसता, DYSP आसा, सो एकंदर बरें काम चलता। पूण एक थोडे स्टाफ शॉर्टेज आसा ते सरकारा कडेन आमी सांगलेले आसा आनी सरकारान जाता ते फुडले केन्ना ट्रान्सफर येतलो तेन्ना आमकां स्टाफूय फोंड्या जशें मागला ते जातले। फोंडा पुलीस स्टेशनाचो क्षेत्र मोठे आशिल्ल्या कारणान हांगा स्टाफाची चड गरज आसा। गेल्या कांय म्हयन्या पासून स्टाफ हांगा सामकोच कमी आसा, 108 रिक्वायरमेंट आसा, पूण हांगा 70 पेक्षा कमी स्टाफ आशिल्ल्या कारणान PI आनी DYSPचें काम वाडलेलें आसा। हांगा फोंडा सिटीन एक रॉबर्ट डे नायट गस्त घालताली, ती गेली 5 म्हयन्या पासून रिपेरिंगाक गेल्ली, ती अजून पर्यंत येयल्ली ना। हांगा PI नाजाल्यार DYSPची नाजाल्यार स्टाफाक आपले प्रायवेट गाडी यूज करची पडटा। सो हेजी दखल CMन तो घेवची अशी मागणी फोंडाचे लोक करपा लागलेले आसात। गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी। दारगळेत 2 कामांगासर आयतारा दनपारां 4 गाडयांमदी भिरांकूळ अपघात जालो, सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी। 3 मोटारी आनी ट्रकामदी हो अपघात। थळावे सांगतात ते प्रमाण हांगासर आशिल्ली सदोश सिग्नल यंत्रणेक लागून थंय असे अपघात घडत असतात। शिरगांव जाल्ले चेंगराचेंगरी उपरांत देवस्थान समितीक जाग आयल्या। जात्रे वेळार जाल्ले दुर्घटनेक लागून आतां सतर्कतेचो उपाय म्हणून धोंडाक नांव नोंदणी करची पडटली। ते खातीर 2 भक्तगणांनी 2 पासपोर्ट आकाराचे फोटो आनी वळखपत्राचे पुरावे दिवचे अशें आवाहन शिरगांवचे देवस्थान समितीन केलां। हे विशीं देवस्थान समितीन नोटीस जारी केली।
शिरगांवची जात्रा ही धोणाची जात्रा म्हणून पुराय गोंयभर तशेंच देशभर फामाद आसा आनी ह्या वर्साक जाल्ली एक दुर्दैवी घटना जितून 6 जाणांक मरण आयलें आनी तेजे उपरांत शिरगांवच्या जात्रेचेर खुबशे अशे जी चर्चा आसा ती देशभर सुद्दां जाली पूण ह्या वर्साक एक नेगेटीव अशी बातमी पुराय देशभर ह्या जात्रे बद्दल पसरली आनी ह्या सगळ्या फाटभुंयेर आमी पळयलें की कमिटीन सुद्दां जो आदलो कमिटी प्रेसिडेंट आशिल्लो तो आतांचो कमिटी प्रेसिडेंट आसा तेंचेर आरोप प्रत्यारोप अशे खुबशे जाले आनी खुबशे अशे घटना आमी ह्या दिसांनी पळयतात जाल्यार तितून भितर ही सद्याक जी कमिटी आसा ते कमिटीन एक म्हत्वाचो निर्णय असो घेतलेलो आसा तो म्हणजे जे धोण जेचो आंकडो अजून पर्यंत कोणाक खबर नाशिल्लो एक्झॅक्ट शिरगांवचे जात्रेक धोण कितले आसात हो जो आंकडो आसा तो अजून पर्यंत कोणा कडेनूच नाशिल्लो ते धोण कितले आसात तो आंकडो मेळपाक लागून ह्या वर्साक कमिटीन आतां एक नोटीस काडलेलो आसा तो म्हणजे जे धोण आसात शिरगांव लयराई देवीचे जे धोण आसात जे जात्रेक येतात ते सगळे धोणांनी आपली ID प्रूफ आनीक एक पासपोर्ट सायज फोटो जाता तितके बेगीन कमिटी कडेन व्हरून दिवचो आनी तेंचे रेजिस्ट्रेशन करून घेवचें सो अशें तेणी आयज एक नोटीस काडलेली आसा हितूंतल्यान एक गजाल स्पश्ट जातली की शिरगांव लयराई जात्रेक धोण आसात तरी कितले कित्याक हो जो प्रश्न आसा तो खूब जाणांक आशिल्लो की वर्सान वर्स जी गर्दी आसता वर्सान वर्स गर्दी वाडत आसता पूण एक्झॅक्ट धोणांचो नंबर कितलो आसा हो आंकडो कोणा कडेन नाशिल्लो सो ह्या प्रोसेसांतल्यान एक एक्झॅक्ट फिगर तरी मेळटलो की धोण आसात कितले आनी वार्षिक धोण वाडटात कितले सो हेजे मुखार शिस्त कशी कितें दवरपाची हेचेर कमिटी काम करूंक सोदता जाल्यार आयची ही म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार शिरगांव लयराई जात्रेची जी देवस्थान कमिटी आसा ते देवस्थान कमिटीन एक आयज नोटीस काडलेलो आसा आनी तितून तेणी धोण जे आसात तांकां धोणांक जाता तितके बेगीन शिरगांवचे देवळाचे कमिटीचे अंडर रेजिस्ट्रेशन करपाक आपयल्ले आसात गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून पणजे स्मार्ट करपा खातीर सरकारान कोट्यांनी रुपया खर्च केल्यात मात मुळावी सुविधा म्हळ्यार पिवपाच्या उदकाची सोय करूना पिवपाचें उदक ही मुळावी गरज आशिल्ल्यान दर एकाक ते दर फावटी खरेदी करपाक परवडना तेन्ना स्मार्ट सिटीचो एक भाग म्हणून पणजे वॉटर कूलर बसोवचे अशी मागणी पणजेकारांनी केल्या पणजे स्मार्ट करपा खातीर सरकारान जायती कामां हातांत घेतल्यात तशेंच स्मार्ट सिटी खाला जायते प्रकल्पूय उबारल्यात अजूनय कांय वाठारांनी स्मार्ट सिटीची कामां चालू आसात ही कामां मे म्हयन्याच्या निमणे कडेन पुराय जावपाची अपेक्षा आसा ह्या सगळ्या कामां खातीर सरकारान सद्याक कोट्यांनी रुपया खर्च केला पूण एक गजाल म्हळ्यार पिवपाच्या उदकाची सोय करूंक ना आतां सद्या गरमी वाडल्या ते खातीर उदक ही मुळावी गरज दर फावटी उदक खरेदी करप हे एका सामान्य मनशाक परवडना तेन्ना स्मार्ट सिटी खाला पणजेत पिवपाच्या उदकाचे कूलर बसोवचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या आमकां बाजारान येयल्या आमकां उदक बी मेळना खंय लिंबू सोडा बी पिवपा पडटा आमकां हांगा कूलर बी पणजे बी कितें उदक बी घातलें जाल्यार आमकां बरें पडटलें आसतलें आनी पणजेक मागीर वत बी चड गरमी खूब आसा आतां वाडली आसा चड गरमी ते ऑब्वियस मरे सामके कूलर तर आसपाकूच जाय फॉर लायक आमकां तरी एटलीस्ट सम पीपल कॅन अफोर्ड इट सम पीपल कांट इवन अफोर्ड इट सो तांकां तरी एटलीस्ट हेल्प जातली हांव म्हणटा तो ते आतां हे दुसरे लोक आहा पळय ते लेस फॉर्च्युनेट लोक तेंच्या खातीर हो स्टेप बरो आहा म्हणटा स्मार्ट सिटीन बरें कूलर बी बसोवपाक जाय तेंच्यांनी एक लायक स्टँड कशें करपाक जाय सिटींग अरेंजमेंट कशें पानी लेने जाए तो खरीदना पड़ता है पीने का पानी नहीं खरीदना पड़े या कोई नल लग जाए या कुछ भी हो जाए हम लोग के लिए सब कुछ बहुत तकलीफ में रहते सर लोग सारा दिन धूप में पानी के लिए फिर जाते पैसा लेने के खरीदना पड़ता है हांगा कशी गरमी जाता आनी हे स्मार्ट सिटीन जेन्ना दनपारचे लोक हांगा जेन्ना प्रवास करतात किंवा आपले कसले कामाक लागून पणजे असतात किंवा पणजे जे बायक चलयतात चलोन भोंवतात अशे जे पणजे प्रवास करपी जे लोक आसात त्या लोकांक खंय तरी हांगा एक दनपारचे जेन्ना तान लागता तेन्ना तांकां उदक सुद्दां पिवपाक हांगा एक स्मार्ट सिटीन सोय केल्ली ना की स्मार्ट सिटीचे जेन्ना काम जालें जाल्यार ह्या स्मार्ट सिटीच्या कामान खंय तरी प्रत्येक जाग्यांचेर अशें उदक पिवपाक लागून जे कूलर असतात ते कूलर खंय तरी जाग्यांचेर हांगा लोकांक मेळपाक जाय जेणे करून लोकांक खंय तरी उदक पिवपाक जी सोय आसा ती लोकांक मेळटली कित्याक आमी पळयतात की
वयता थंय हांगा स्टॉल्सांचेर समज तान लागली जाल्यार वयता थंय स्टॉल्सांचेर तांकां उदकाची बाटली विकती घेवची पडटात नाल्यार लिंबू सोडा पिवचे पडटात पूण खंय तरी आमी हेचेर लक्ष दिवपाक जाय आनी स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी हेचेर लक्ष दिवपाक जाय कित्याक जेन्ना उदकाची बाटली म्हणत लिंबू सोडा म्हणत जे स्मार्ट सिटीन भोंवपी प्रत्येक लोकांक ते घेवपाक परवडना पूण कोणाक तान लागली जाल्यार तेणी करपाचें कितें असो प्रश्न येता. लोकांची अशी मागणी आशिल्ली की पणजे स्मार्ट सिटीन खंय तरी जागे जाग्यांचेर फ्री उदक पिवपाक कुलर्स जे आसात ते इन्स्टॉल करपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. बाळी पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 1 अर्दवट आशिल्ली कामां तशेंच खर्चाचो हिशोब दिवचो असो बोवाळ लोकांनी केलो. ह्या बोवाळाक लागून ग्रामसभा तहकूब केली. पंचायतीच्या उपसरपंचान आपल्या घोवाक पंचायत वाठारांतली कामां दिवन घोटाळो केला असोय आरोप लोकांनी केलो. तशेंच पंचायत वाठारांतली कामां आनी खर्चाचो हिशोब दियात अशी मागणी लोकांनी केल्ली. फुडले ग्रामसभे पयलीं हे विशीं म्हायती दिवची अशी भुमिका लोकांनी घेतल्या. आयची ग्रामसभा व्हेरी इम्पॉर्टंट आशिल्ली कारण प्री मॉन्सून आशिल्ली आणि काही पावसाक लागून काही अडचणी जातात तो विषय आशिल्लो इम्पॉर्टंट. दुसरो जो विषय आशिल्लो आमकां येणाऱ्या पावस म्हणटा उदकाचो लोकांचो इम्पॉर्टंट विषय आशिल्लो. ह्यो काही गोष्टी इम्पॉर्टंट डिस्कशन आज घेवपाक जाय पण फाटली प्रोसिडींग कन्फर्म करून तेज म्हणजे आमी ते फुडें व्हरूंक शकना जाले. पूण आमकां आमी ग्रामस्थां खातीर रिक्वेस्ट केलो की बाबा फाटली प्रोसिडींग आसा जाल्यार कितें आसा घालून फुडें या अशें ते आयकून ग्रामस्थ घेवपाक तयार ना जाले म्हणून फुडें धुकळ्ळे आसा. फाटले कांय कामां वार्ड नंबर 2 ती कामां जाल्ली एकूच कडेन खड्डेच एकूच विशय आशिल्लो ते आयकून तेंचे कांय आक्षेप आशिल्लो म्हणजे ते आक्षेप आसल्यार सुद्दां आमी ते नेक्स्ट ताका घेवया अशें म्हणून रिक्वेस्ट केलो पूण ते ग्रामस्थ मानूना ताका लागून तशें फुडें धुकळ्ळे आसा. ग्रामसभेत जेन्ना प्रोसिडींग वाचता तेन्ना लक्षांत येयलें की प्रोसिडींग आसलें सारकें बरयलें ना. जी कामां आमी हें केल्ली ब्लॉक कर म्हणली कित्याक काम इनकम्प्लीट आसली. काम जाल्लें आसलें त्या कामां आमी बील कंप्लिशन बीन व्हिडिओ धाडला. व्हिडिओतल्यान बिलय म्हाका दिसता जाला तें कशें जालां तें आमकांय खबर ना पूण जेन्ना प्रत्यक्ष आमी वचून जेन्ना तें पळयलें की ते पेवर्स आहाय ते लोकांक हितून धारोवणार मांडपाक आसले ते लोकांक फोबी आसाय आनी हें काम केल्लें आमगे खुद पंचा घोवान केला. खड्डे पंचा घोवांचें काम केलां दुसऱ्या टेंडर दुसऱ्या लायसन घेवन काम केलां पूण दोनूय काम केन्ना म्हाका कांयच फरक ना पूण जें काम करता तें वेवस्थीत सारकें निवळ उरपाक जाय आनी ताका 5 वर्स तरी लायफ उरपाक जाय. पूण आतां पळोवंक गेल्यार 1 म्हयन्या पयलीं काम केलें तें पळोवंक गेल्यार आतां सद्या पेवर्स नाय लाजी सारकी नाय कोणा कडेन फुटपाथ करपाक तो ना तरी आसतना आमगे पंचायतीन ताका कंप्लिशन दिलें आसा. जी कंप्लिशन दिला तेजे वयल्यान ताका बील पास जातलें आनी 3 ग्रामसभा जाल्यो आमी बोवाळ मारताय की ती पेंडींग दवराय कामां इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आमकां हाडाय काम वचून पळयाय तुमचे कडेन कांयच जालें ना. आनी हे कंप्लिशन दितना आमगेल्या पंचायत बॉडी मिटिंगे पास जालें ना. एक सरपंचान हे कंप्लिशन दिलें आसा. हें कशें तो सरपंच दिता टेंडर फ्लोट करतना तशेंच केलें आहा. खड्डे काम आसा ती एकच त्या पंचा घोवान गेली आहा आनी प्रत्येक काम इनकम्प्लीट आसा आनी सारकी कंप्लीट केलें ना. सेकंड आसा हिंगा बाळी पंचायती सोसायटी आसा आनी पंचायती मदीं पेवर्स घायले आहाय जवळ जवळ 5 मीटर सुद्दां नाय पूण तेजें बिल आतां 30 लाख तेजेर हांवें इन्क्वायरी मारली. इन्स्पेक्शन रिपोर्ट मागलो तेंय केलें ना. तें करून आसतना तेगे बिल पास जालें पयशे काडले. वॉटरशेड डिपार्टमेंटांतल्यान पयशे पास जाले आहाय 10 कोटी तेजोय मिसयूज खूब जालो आहा. तेजी डिटेल मागल्यार आमगे पंचायती बॉडीन कांयच ना. मोर्जी पंचायतीच्या ग्रामसभेत महत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जाली. दर्यादेग वाठारांत पार्किंग वेवस्थेच्या मुद्द्याचेर ग्रामसभेत चर्चा जाली. तशेंच रशियन भाशेंत आशिल्ल्या सायन बोर्डांचेर कारवाय करतले अशें सरपंच पवन मोर्जे हांणी सांगलें. उदकाची समस्या रस्तो रुंदीकरण सारकिल्या हेर विशयांचेर आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत चर्चा जाली. पार्किंगाचो मागीर टॉयलेट चेंजींग तेजेर काय आमी व्हडलें अशें ऑब्जेक्शन घालना. आमी थारयलां की बाबा सरकाराक धाडपाचें की लिगल पद्दतीन जो आसा ते तुमी कामां चालू केल्या जर काम केलां सरकारान ते सरकारान परमिशन घेवंक ना कारण आमचे कडेन रिटर्न कंप्लेनूय येयला म्हाका स्ट्रक्चराच्या नांवान. सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकांय सांगता की तुमी लिगल प्रोसिजर करून तो प्रोसिजर स्टार्ट करा. बाकी लोकांची समस्या आमच्या पंचायतीन अशें कळोन येता की जे लोकांच्यो समस्या आसा पळय आमी बरोबर तेका सुटावो करपाचो प्रयत्न करता. थोडे गजाली आमच्या बिचार टर्टल नेस्टिंग सायट आसा आमकां दोनूय जाय. टर्टल नेस्टिंग सायटूय जाय आनी ब्रेड एंड बटरूय जाय. आमकां खूब फावटी सांगात येयला आमी अशें म्हणिना की ब्रेड एंड बटर आमकां नाका. आमकां पार्किंग आनी ह्या दोनूय गोश्टी आमकां साहजीकपणे जाय. सो हांव मागता की
हेजेर एमिकेबली एक सोल्युशन काडचें सरकारान आनी दोगांयकूय कन्सिडर करचें. जे लोक ऑब्जेक्शन घालतात कारण आसा तर 2004 जेन्ना 2003-04 जेन्ना चोपड्या शिवरेचो पूल बांदपाक गेलो बऱ्या गोश्टींचेर ऑब्जेक्शन येता. लोक सरकार इतलो सक्षम आसा की तेंच्यांनी तेंचे ते मिसअंडरस्टँडींग जे कितें आसा ते तेंचे क्लियर करचें. जर तांकां कोणाक पर्सनली दिसता की खरेंच बाबा ऑब्जेक्शन येता अशें न्हू की बाबा हांव त्या भागाचो पार्किंगाच्या विशयान. सो हांव मागता की तेंच्यांनी दोगांयनी बसून एक कितें चर्चा करची आनी जेन्युइन जे सोल्युशन आसा ते करचें आनी लिगल पद्दतीन करचें. ग्रामसभा जाली आतां ग्रामसभेकूय आमी आन्सर केला. आमी बाय ट्युजडे म्हटल्यार आमी रेशन बोर्डाचे जेंचे कोणाचे रेशन बोर्ड आसा पळय आमच्या सुपरवायझराक घालून आमी सर्वे करतात आनी तांकां लिगल नोटीस धाडटा आनी ते आमी सोमते तांकां सांगता की ते बोर्ड जरी ते तेच्या प्रॉपर्टीन आसले सुद्दां जाल्यार वी हॅव टू गीव नोटीस. तो नोटीस दिवन तांकां आमी ते बोर्ड काडटा आनी तांकां आमी हें सांगता की इंग्लीश हिंदी मराठी ह्या तिनूय भाशेन तुमी बरोवचें. कारण सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हें सांगता की बाय वेनसडे टू मंगळार पासून आमी तेचेर एक्शन घेतलें आनी जे बोर्ड लायल्यात रेशन भाशेंतले ते काडून घेता. मार्लेम राखणेवणत बांदपाच्या कामाची पळोवणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी केली. ह्या राखणेवणटीक सुमार 1.5 कोटीचो खर्च येतलो. पोरू पावसांत मार्लेम हांगासर पालसण कोसळून निवासी इमारतीचें व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाल्लें. पावसा पयलीं हें काम पुराय करपाचें आश्वासन आमदार विजय सरदेसाय हांणी दिलें. एक सारकी व्हडली दुर्घटना गेल्या खेपे जाल्ली. तुमी पळयलां आसतलें एक व्हडली लँडस्लायड. जी लँडस्लायड म्हजे मतदारसंघात इतली हांवें केन्नाच पळोवंक ना. पूण गेल्या वर्सा आमचे कॉन्ट्रॅक्टरान गौरव दुकळ्यान काम फास्ट केलें. तांचे भितर रिपेर्स करून दिले आनीक आमी असेंब्ली मॅटर रेज केलो आनी ते आमी सबस्टेन्शियली केल्लें. हें जर काम करना जाल्यार गेल्या वर्साचें काम जें कितें केलां तें बी निर्फळ उरतलें. ताजे खातीर हें काम चड गरजेचें. कितल्याचें काम तें 1.5 कोटीचें काम आहा. हें काम करून we will ensure that there is, even if a landslide happens, it will not affect the residents, the local residents. तांचे परत चड हांवें फॉलोअप हें केल्लें आहा. एज इफ हें म्हजेंच घर मोडिल्ल्या भशेन मोडटलें हे भंयान हांवें फॉलोअप केल्लें आहा. सरकार तुमकां खबर आहा की एकूच प्रोजेक्टान एकूच एक बिल्डिंगेच्या सायडीन अशें 1.5 कोटी मोडपाक सरकारा कडेन ना. पूण जावन तितून आमी तें पुश केल्लें आहा. आमचो WRD मंत्र्यांनी म्हाका तशें सहकार्य दिलां आनी ताजे खातीर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव मागता कॉन्ट्रॅक्टरांनी बेगीन काम सुरवात करचें. एक 27 तारखेक पावस एक पावसूय मातसो बेगीन आहा अशें म्हणटात. सो आय थिंक तांचे जे कितें इश्यूज आहा ते सगळे रिजॉल्व जातले. विजय बाबा हे लेट जालें अशें दिसना तुमकां? पावस आतां तोंडार पावलो. सरकार कसो चलता तो तूं जाणा. मदीं गॅर बी आहलें गोंयचो सरकारूय ठप्प जाल्लो. आतां काल गॅर सोंपलें आनी ताचे खातीर हे आमी हे नवे जमनी बरोबर गॅर आमी सुरवात करता. सरकार कसो सरकार आसा गोंयांत हो प्रश्न म्हजे. नाशिल्ल्यांतलो सरकाराक आमी जागयतात आनी जागून काम करून घेतात. हाजे खातीर तुवें आमकां मातशें आमचें बी अभिनंदन. 4 कोटीचो एस्टिमेट केल्लो तो सरकार मातसो कंगाल पार्टी जाल्या म्हणटकच त्या 1.5 कोटीचेर हाडून तो काम करतलो आनी कशें तरी करून दितलो. विलियन सांगेचे शेतकार शेत आणि दुधाचो व्यवसाय करता. दुधाच्या व्यवसायात सरकारा कडल्यान अर्थीक मजत मेळटा, मात गोवा डेअरी कडल्यान कसलोच फायदो जायनाशिल्ल्याचें शेतकार सांगता. हे विलियन सांगेचे शेतकार. हांचो शेत आणि दुधाचो व्यवसाय आसा. शेत व्यवसाय फकत पावसात करतात, ते आमच्या पोटापुरती. मात दुधाचो व्यवसाय वर्साचे 12 म्हयने चालू आसता, पूण तातूंतल्यान कसलोच फायदो जायना. सरकार 3-4 म्हयन्यांनी आर्थीक मजत करता, मात गोवा डेअरी कडल्यान आमकां कसलीच मजत मेळना म्हूण शेतकार सांगता. गोवा डेअरी कडल्यान फकत गोरवांक तपासपा खातीर दोतोर उपलब्ध करून दिला. आयकात विलियन सांगेच्या शेतकारांचे गाराणे. दोन्ही धंदे म्हणल्यार कितें शेतां म्हण ते त्या वर्साच्यान एक फावट न्हू, ते कित्याक रोग बीग लागलो जाल्यार खूब लुकसाण जाता ती. आनी कित्याक रोग हो लागताच, भरपूर प्रमाणात रोग हो लागता. पयलीं अशें कित्याक सारे बी अशी घालनासले न्हू, आतां सारे खूब वापरपा पडटा आनी ते नाजाल्यार रोग निवळना न्हू. रोग भरपूर लागता, ते कशें म्हणून कांय समजना. हय ते कितें आहा तुगे साऱ्याच्या सबसिडी दिता आमकां. आतां कोण मशिनान लिवता पळय न्हू तेंकांय सबसिडी आसा. आमच्या शेतां मशीन वचना, मशीन वचना म्हणटा आमी हातीन लिवता एक फावटी. फायदो म्हणल्यार आमी कितें करता, आमी विकपा वचना न्हू, आमचे खातीर वयता आमी. आमकां कित्याक आमकां तें आमच्या शेत इल्लेशें आमकां तें पावना विकपा बी तशें तशें ना. तें आमकां खातीर आमी करता. सगळी
जाता 70-80% लोक शेत रोवता वर्साय 12 म्हयने न्हू आमच्या डेअरी फार्मर्स ते वर्साय 12 म्हयने हांगा गाय खूब जाणां आसा तश्यो जाता 700-800 लिटर जाता दिसा दूध मागे न्हू सगळे आमच्या विलियम कुमारी मालशें दुधा रेट मरे सामकी कमी आसा म्हणल्यार आमच्या पुरवटना पेन आनी हे पुरवटना हे आमकां कित्याक सामकी लॉसा हो धंदो म्हणटा मरे सामको लॉसा कांयच फायदो ना डेअरी फार्मिंग सरकार मरे आमकां इन्सेंटीव दिता म्हणून मरे आयज हे चलता जेन्ना हे इन्सेंटीव बंद जाले न्हू तेन्ना गोरू कोण दवरपाना हे सरकार आमकां केन्ना दिवं पूण दिता 1-2-4 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी अशें आमकां इन्सेंटीव दिता म्हणून हे चलता डेअरी कडच्यान आमकां कांयच मेळना आमी फक्त दूध हांगा तयार करता जाल्यार डेअरी दिता डेअरी आमकां कांयच दिना विल्याण गांवांत आनी खंय तरी आयज डेअरी फार्मिंग आनी जे शेती आसा शेत रोयतात त्यांचे बद्दल थोडी म्हायती करून घेतली त्यांचे बद्दल तांकां फायदो आसा काय सद्याचे परिस्थितीन शेत रोवप डेअरी फार्मिंग करप फायदेमंद आसा काय ना हे जाणून घेतले जो गौरीश वेळीप आसा तेणे सांगले खंय तरी शेत रोवप आतां खूब त्रास पडटा कित्याक ताका खंय तरी जीव लागता करड येता आनी वारंवार हेची मेंटेनन्स करपाकच चड खर्च लागता ज्या प्रमाणे पयलीं त्या शेत रोयताले शेत रोवन खंय तरी भायर वचून विकपाक खंय तरी मेळटालें तें आतां जायना आतां सद्या जे रोयता ते तांकांच खावपाक पुरो जातात पूण हेजेर सद्या शेताचेर रोवप हें करप खूब कठीण जाल्लें आसा कित्याक ताका खुबशे जंतू लागता आनी हेका मेंटेनन्स हें करपाकच तेंगेले तेतूर टायम वेस्ट जाता आनी खंय तरी फायदेमंद उरना तशेंच दुसरे वाटेच्यान डेअरी फार्मिंगाचें तेणें सांगलें की डेअरी फार्मिंग आसा ताका बी खूब त्रास घेवचे पडटा हांव गोमंतक टीव्ही खातीर विलियनच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर फातोडेच्या जनतेक विश्वासात घेनासतना ONGC प्लांट हाडपाक दिवचे ना अशी ताकीद फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान दिल्या तशेंच सोनसडो म्हळ्यार कोयर ट्रान्सफर करपाचें पोस्ट ऑफिस जाला अशी टिका विजयान केल्या मार्लेम हांगासर राखणेवणत बांदपाच्या पळोवणे वेळार आमदार विजय उलयतालो ONGC वेस्ट कितें करतले ट्रिटमेंट बरें तूं एक सांग म्हाका जे मनशांनी ONGCचें अनाउन्समेंट केला तांणी नगर बनूय थंय डिक्लेअर केला मरे जंय आमी पर्रीकरान आनी हांवें जंय सुरवात केल्ली ती सगळी ते कितें म्हणटात ते रेमिडिएशन आनी इतले कोट्यांनी रुपया मोडले आनी ते सगळी जमीन क्लियर केली थंय तुमी तांणी नगर वन डिक्लेअर केली आतां म्हणटा ONGC वेस्ट ट्रिटमेंट फेसिलिटी करतले म्हणजे सरकार एक्झॅक्टली कितें करूंक सोदता एट द मोमेंट संसडो म्हणटा पोस्ट ऑफिस जाल्ले थंयच्यान पॅक करता आनी फॉरवर्डिंग करता फॉरवर्ड जाता काकोड्यार सो आतां बेजिकली हो प्रपोजल कितें तो म्हाका दिसता लोकांक डिस्कस करूंक जाय आनी चड करून म्हजे असल्या आमदाराक कळपाक जाय ONGCचे बापायचे फात न्ही तो येतले करतले आनी आमी हांगा आमदार कितें ओके अशें न्हिदिल्ले कितें गुंगेन आशिल्ले आमदार न्ही आमी तें डिस्कस जावंक जाय आनी ताचो खरो फायदो फातोर्डेच्या लोकांक आसा जाल्यारूच तो प्रोजेक्ट जातलो कोणें व्हडलो पास केलो म्हणून कांय जावचें ना फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम नॉट अवेअर वॉट इट इज बट विदाउट अवर कन्सेंट नथिंग विल हॅपन इन फातोर्डा फातोर्डाचे जनतेचे कन्सेंटाचे शिवाय कांयच जावचें ना हांव आमदार आसा म्हणसर कोणी केदें व्हडलें डिसिजन घेवं सरकाराचें कसलेंय डिसिजन आसूं ते सगळे डिसिजनां ती मान्य करची म्हणून आमचो कायदो ना गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव समिधा तुमचो निरोप घेता आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही